पूण आमकां क्रिस्तांवांक आमचो खरो जल्माचो दीस आमी पवित्र स्नान घेतलो आमच्या वॉलाचो तो दीस कितल्यांक उगडास आसा तो हात वयर घाल. हांव थोड्या कडेन वता आसतना म्हणटा भुरगीं ओगे बसून आसतात कित्याक पुता मम्मीन डॅडीन सांगलां की आज तोंड उक्तें करनाका म्हणून. तुमच्या कोणायक लागीं तुमच्या भुरग्यांनी विचारलां मम्मी डॅडी आमी मिसा कित्याक वेता. म्हज्या भाऊ भयणीनो ह्या घडये आमी नियाळ करचो विशय आनी ह्या सगळ्या लितुर्जीक ह्या 3 दिसांच्या नियाळा वेळार आमकां सांगलां साक्रामेंतां वयर आमच्या क्रिस्ती जिणयेची कुरपेजर साक्रामेंत हाच्या वयर आमी नियाळ करता आनी हांचो आदार जोडूंक पळयता. देखून आराम करच्या वेळारच एक सवाल तुमच्या मदें घालता. हाची जाप सगळ्यांक तुमकां खबर आसतली म्हणपाक येता. पळया कितल्या जाणांक तुमचो जल्मा दीस बर्थडे उडास आसा हात वयर घाला. सगळ्यांनी हात वयर घाला. कांय थोड्यांक मात उडास ना आसतलो पण न्ही सगळ्यांनी हात वयर घाला. हात वयर दवरा हात वयर दवरा. हात वळना म्हूण चिंता. हांवें म्हळें जल्माचो दीस आवयच्या गर्भांत हांव जल्माल्लें वय उगडास आसा. पूण आमकां क्रिस्तांवांक आमचो खरो जल्माचो दीस आमी पवित्र स्नान घेतलो आमच्या वॉलाचो तो दीस कितल्यांक उगडास आसा तो हात वयर घाल. तो दीस कितल्यांक उगडास आसा पळया कश्टान एक 4 हात दिसतात. कश्टान एक 4 हात ओढणी हात सकला घाला. भोव आपुरबाय हे सवाल थोड्या तेंपा आदीं हांगा एक ल्हान एक थोड्या वर्सां आदीं हांगा एक ल्हान कितें पयल्या कुंभाराचे प्रोग्राम जाता आसतना ह्या वॉलाचे कितें एक प्रोग्राम जाता आसतना विचारलें कितल्या जाणांक तुमच्या मदल्यांक तुमच्या जल्माचो दीस उगडास आसा म्हणून. आतां आमी सगळां हॅपी बर्थडे म्हणून केक कातरता विश करता आनी कितें सकट बरें करता. पूण आमचो खरो जल्माचो दीस आमी पवित्र स्नान घेतलो दीस. आमी अशें जल्माल्या पूण आमची जिणी फोंडांत वचून सोंपता. पूण हो दीस आमकां सासणाच्या जिविताचें दार उक्तें करता. देखून कितल्या लागीं तुमच्या लागीं आशेंत आसा घरा ताची कॉपी काडिल्ली आसा. सगळ्यां वचून आतां फिरगस विघरा कडेन वचून धांवनाकात म्हाका आशेंत दिया म्हणून. फिरगस विघर चिंतूंक येता कित्याक बाबा इतलीं जाणां आशेंत मागून आयलीं म्हणून. पूण एक काम करूंकूच जाय. तुमच्या जल्माचो दीस म्हळ्यार पवित्र स्नान वॉल तुमी घेतिल्लो दीस सोदून काडूंकूच जाय. कित्याक त्या दिसा तुमकां सर्गींच्या राजाचें दार उक्तें जाल्लें. जायत की कितल्या आवदे भितर हें प्रयत्न करतल्यात. एकाच मुखल्या हप्त्यान धांवनाकात. एका म्हयन्या भितर 6 म्हयन्यां भितर या मुखल्या वर्सां भितर सोदून काडटल्यात की. हांव थोड्या कडेन वता आसतना म्हणटा भुरगीं ओगे बसून आसतात कित्याक पुता मम्मीन डॅडीन सांगलां की आज तोंड उक्तें करनाका म्हणून. थोडीं जाणां रागान म्हाका पळयत आसात. तोंड कितेंय जावं रेती वेळार उपरांत हालेलुया म्हणटना मात्र आतां तोंड उक्तें करूंक ना. कितें 6 म्हयन्यांनी प्रयत्न करतल्यात की खंडीत. आतां एक ल्हान काणी सांगता. आपुरबायेची काणी थोड्या वर्सां आदीं एका फेस्ताक गेल्ल्या वेळार एका पाद्र्यापान सांगिल्ली. ती आयकून तुमकां कांय सवय आसा जावं पुरो पूण जाल्यार हांव आतां परत्यान ती काणी सांगता. बरी कन्न मतीक व्हरा आनी उपरांत अवकाश मेळटना ही काणी नियाळूंक पळया. एकलो भिकारी आसलो खंय. एकलो भिकारी आसलो आनी ताचे लागीं भीक मागची एक वाटली आसली. एक तोपलें एक ल्हान आयदन खंयचें की मेटलाचें आयदन आनी तातूंत 4 कॉयन्स नाणी घालून आवाज करून तो घरांनी वचून भीक मागतालो. आनी भीक मागता मागतना एक कडेन एका पलाण्या घरा गेलो आनी थंय ताणें आवाज केलो आनी गरसो धणी भायर आयलो आनी ह्या भीक मागतल्याक पळयलें आनी ताणें भीक मागचें तें ताट पळयलें तें तोपलें पळयलें ताणें. हो भीक मागून आसा. देखून तो म्हणालो सायबा तूं भीक मागून आसाय न्ही हांव आज तुका एक इनाम दितां. हो शाणो मनीस
हांव तुका आज इनाम दितां. ताणें कितें केलें? ताणें म्हळें हांव तुका 2 नवीं तोपलीं दितां, 2 नवीं ताटां, आनी हातूंत तुवें आणकी चड भीक मागी येता. ह्या मनशाक भारी खुशी, भारी खुशी. हो मनीस भितर गेलो खंय आनी नवीच म्हाका गुर्तुना कांय अल्युमिनियमाची आसूंक पुरो, स्टिलाची आसूंक पुरो, 2 तांणी तोपलीं दिलीं. ह्या भिकाऱ्यान ताचें तोपलें थंय सोडलें आनी नवीं 2 तोपलीं घेवन भीक मागते गेलो. ही गत कोणाची जाणात? आमची कातोलिकांची, आमची कातोलिकांची. म्हळ्यार आमकां भीक मागूंक एक ताट दिलां आनी आमी तें ताट घेवन ह्या तोपलें घेवन आमी सगळ्या लागीं भीक मागते आसो. म्हाका इल्लेशें दी, म्हाका इल्लेशें दी, म्हाका इल्लेशें दी. आतां हो ताका नवीं तोपलें दिल्लो मनीस आसा न्ही, तो कितें करता? तो बुदवंत मनीस, तो एक सोनार म्हळ्यार जाणात कोण म्हणून? भांगाराचें काम करचो मनीस. ताका हें मेळ्ळें जाल्लें, चिकलान भरुल्लें तोपलें पळोवनूच खबर हें तोपलें भांगाराचें. देखून तो भितर वेता. ताणें ह्या भिकाऱ्या तावन घेतिल्लें तोपलें बरें करून जावं पुरो केमिकल घालून गी आनी कितें घालून गी बरें धुता आनी ताच्या हातांत भांगाराचें एक आपुरबायेचें लाखांच्या मोलाचें तोपलें आसा. ही गत जाल्या हांवें म्हळें आमची कातोलिकांची. आमच्या हातांत भांगाराचें तोपलें दिलां, पूण ताका चिकोल मांडला आनी आमी तें भांगाराचें तोपलें बऱ्या मोलान गिरेस्तकायेन जियोवच्या बदलाक आमी तें तोपलें घेवन भीक मागते आसां. आनी हेरां आमची ती रीत घेवन ते ग्रेस्त जाल्यात आनी आमी आणकी भिकारीच जावन उरल्या आनी आणकी आमी त्याच ताणें दिल्ल्या त्या 2 तोपल्यांनी भीक मागून आसां. काणी समजल्यात न्ही? असो अर्थ समजल्यात गी? असो अर्थ समजल्यात गी? आतां ह्या दनपाराच्या वेळार थोडीं जाणां तकली हालयतात, म्हाका कळना न्हीद येवन तकली हालयतात की हांवें विसरल्या वय म्हणटात गी म्हणून. आळे थंय एकली बाई न्हय म्हणाली. आमी कातोलीक, आमकां देवान एक वर्त्यांतलें वर्तें इनाम दिलां, 7 साक्रामेंत. आनी आमी आजकाल आमच्या सालीन कितें करते आसां? हेरांचें अनुकरण करते आसां. वी आर ट्रायींग टू इमिटेट अदर्स. तांच्या मदें अशें चलता, आमच्या मदें अशें चलता, आमी तशें करया म्हूण. आमकां 7 वडोल ब्रदर प्रकाश काजाराच्या साक्रामेंता विशयान थोडे संगती सांगा लागलो. आयकून कशें तें जोडें राजी जालें म्हणल्या विशयान. काजाराच्या साक्रामेंतांत हेर थोडी शिकवण तुमकां उपरांत मेळटली, पूण आमच्या कातोलिकां मदें वर्त्यांतलें वर्तें इनाम आमकां देवान दिलां. 7 साक्रामेंत, 7 साक्रामेंत हें आमकां देवान दिल्लें वर्त्यांतलें वर्तें दिरुवें. आमची गिरेस्तकाय आमच्या हातांत आसचें भांगाराचें ताट. देखून ह्या घडये म्हजो नियाळ इतलोच, आमी आमकां दिल्ले साक्रामेंत संपूर्णायेन जियेल्यार आमच्या की वर्ते सुखी मनीस ह्या मनशां हेर कोणी नात. थोड्यांची बिरमोत दिसता, थोड्यांक 2 साक्रामेंत मात्र आसचे, थोडे जण साक्रामेंताचेर पाती येनात. साक्रामेंत म्हळ्यार भायलो गुर्त देवाच्या कुरपेचो आनी देव ही कुरपा आमचे थंय वाळयता. देखून आमच्या की व्हड अभिमानाची मनशां, दादोशी मनशां दुसरीं नात. आतां हांगा जायतीं व्हडांच दिसतात भुरगीं कांय मोदें थंय हांगा आसा जावं पुरो. कितले साक्रामेंत? पोरूं पर्यांत 7 आसले फादर. ह्या वर्सा कांय कुट जाल्यात की म्हूण गोत्तू ना म्हणनाकात, 8 जाल्यात की 9 जाल्यात की म्हणनाकात. 7 साक्रामेंत. खंयचे साक्रामेंत उगडास आसात? पयलो साक्रामेंत पवित्र स्नान. आतां दोतोर न्हू, पयल्या कुंभाराची दोतोन, क्रिस्माची दोतोन उगडास करा. पयलो साक्रामेंत पवित्र स्नान, दुसरो तिरावणी या क्रिस्म, तिसरो एवकरिस्त. ह्या 3 साक्रामेंतांक आमी कितें म्हणटा? सुरवेले साक्रामेंत म्हणटा. आमची जिणी आरंभ करची, आमची जिणी आरंभ करचे साक्रामेंत. उपरांत आनी 2 साक्रामेंत येतात. खंयचे? प्राजीत या कुमसार आमी म्हणयात प्राजीत आनी पिडेस्तांची मागणी. गूण करचे साक्रामेंत. आमी पडुल्ल्या वेळार आमकां उखोलचे,
आमकां भावार्थान आमकां देवाच्या कृपेंत उखोलचे साक्रामेंत, 2 साक्रामेंत, प्राजीत आनी तिरावणी, आनी निमाणे 2 साक्रामेंत, ओर्दू आनी कोणेंगी मातृमणी म्हणून आदलोच शब्द आमी वापरताय आसा, काजार, लग्न, ओर्दू आनी लग्न, सेवेचे 2 साक्रामेंत, सेवेचे 2 साक्रामेंत. आतां थंय आसली इल्लेशे देगेच्या इल्लेशे कुट्टिया उगडास आसात की तुका म्हणून जायत न्ही. देखून सुरवेले आरंभाचे 3 साक्रामेंत आमी म्हळे पवित्र स्नान, क्रिस्म, ताच्या उपरांत येवकरिस्त. 2 गूण करचे साक्रामेंत, प्राजीत आनी पिडेस्तांची मागणी. 2 सेवेचे साक्रामेंत, 2 सेवेचे साक्रामेंत, ओर्दू आनी लग्न. सांगता जाल्यार आतां हांव सांगता, एक घडी उबे रावा. जोशुआ बसयल्ल्या गांवाक येतना ताच्या आनी हेरां मदें तर्क चलता. हे सकट दुसऱ्या पंगडांचे म्हणल्या बरी कुळयेंचे, एकेका कुळयेंचे आपूण मुजे म्हणलो स्वार्थ घेवन आसात. आनी त्या वेळार जोशुआ तांच्या मुखार एक विंसवण दवरता. हांव म्हज्या देवाचो पाटलाव करता. ताका भौशा पुरो जालें. ह्या दुसऱ्या कुळयेंक सांगता हाण हे आमचे तांचे आर्गंट सोडिनात, आपुणूच बरें एकामेका झूज करतात. आनी त्या वेळार जोशुआची उतरां तुमी परत्यान सांगूंक आसात. जोशुआ म्हणटा पळया, पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात, कोणाची खुशी करूं सेवा करूंक तुमी खुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवाची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवाची म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगलें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. उतरां कळ्ळी न्ही. आतां तुमी आमी व्हडल्यान बोब घालून सांगूंक आसात. मोइजे तांच्या मुखार विंसोवन दवरता. आमच्या मदें झगडें आसा. थोडीं जाणां आणखी इजिप्ताच्या गांवांत म्हळ्यार गुलामपणांत पातकी सैमांत आसल्यान तांकां न्हंयच्या पलतडी म्हळ्यार कितें न्हंयच्या पलतडी आसल्या त्याच देवांची पुजा करूंक जाय, कित्याक ते बोळ दिसले तांकां. थोडे आतां हांगा येवन पावल्यात ह्या गांवांत, तांच्या भोंवतणी हेर धर्म आसात, देखून तांचे देव तांकां बरे दिसतात. पूण योशुआ म्हणटा हांव आनी म्हजें घराणें एकाच देवाची पुजा करतले. देखून देहेकन परत्यान म्हज्या फाटल्यान म्हणा, पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी खुशी व्हरतात म्हणून आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवाची. सकट हात वयर घाला आनी म्हज्या फाटल्यान व्हडल्यान म्हणा, म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगलें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव परत्यान म्हणया, म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव म्हज्या आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव हात वयर घाल्ल्या कडेच एक घडये देवाचो आदार मागा. तुमी कितें बासायलां तें पाळच्याक ह्या सर्वेस्पराची चडीत मापान वळख पवित्र स्नाना विशयांत हांव तुमकां सांगता, हेच एका देवाची आमी सेवा करतले म्हणून ताका भास दिया. परत्यान म्हणया, म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव तो एकलो देव ताचो पूत जेजू क्रिस्त आमच्या मदें आयला आनी आमच्या मदें हर एका वेळा तो उगडाप जाता
आमच्या समुदायांत, आमच्या पवित्र येवकारिस्तांत, पवित्र स्नानांत देखून ह्या देवाताई मात्र आमचो भरवसो म्हणून सांगया. मुजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतली. हांव तुमच्या भोंवतणी, तुमच्या घरा भोंवतणी कितें आसा उगडास करा. तुमच्या भोंवतणी हेर धर्माची आसा जावं पुरो, या थोड्या पटी वायट शक्त्यो आसा जावं पुरो, कसली नाड आसा जावं पुरो, मोती काडा. आनी ह्या सगळ्या संगतींचेर तुमकां हें जैत वरचें देणें देवान दिलां. देखून परत्यान ताका बसावन सांगा, मुजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव निमाणे परती परत्यान, मुजे आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव देखून बसा. पातयेया, ह्या उतरांक बोळ आसा. ह्या उतरांक बोळ आसा. कसलें बोळ आसा हांव तुमकां तोडून याळ दितां. जुदेवामध्ये अशें घडलें. आमकां निर्गमन पुस्तक सारकें उगडास करून दिता. मोइजे निर्गमन पुस्तकांत आमकां सांगता, निर्गमन अध्याय 12 ओळ 26 हांव वडोल आमकां योशुआ अध्याय 26 अध्याय 12 निर्गमनान. तेन्ना तुमची भुरगीं तुमकां विसरतलीं. ह्या रितीचो अर्थ कितें म्हळ्यार पास्क परब संभ्रमतना ह्या रितीचो अर्थ कितें म्हणून तुमची भुरगीं तुमकां विसरतलीं. आनी तुमी तांकां अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पराच्या मांडाक भेटोवची पास्काची बली ही. तो इजिप्तांत आसलेल्या इस्रायलांतांची घरां उतरून गेलो आनी ताणें इजिप्ताक शिक्षा लायतना आमचीं घरां निवारलीं. ही आयकून लोकांन धरणी सरपडून नमस्कार केलो. उपरांत इस्रायल परजा थंय थावन गेली आनी जें कितें सर्वेस्परान मोइजेक फरमायिल्लें तें तांणी केलें. ताच्या उपरांत भुरगीं तुमकां विसरतलीं म्हणटा मोइजे. तुजीं भुरगीं फुडें ह्या विशीं तुका अशें विचारूंक पुरो. अध्याय 13 निर्गमन अध्याय 13 ओळ 14. तुजीं भुरगीं ह्या फुडें तुका अशें विचारूंक पुरो, असो अर्थ कितें? तुमच्या कोणायक लागीं तुमच्या भुरग्यांनी विचारलां, मम्मी डॅडी आमी मिसा कित्याक वेताव? हें वॉल म्हळ्यार कितें? थंय कितें घडटा म्हूण तुमकां जर तर सवाल विचारला, तुमी अशें म्हणूंक जाय. तेन्ना तुवें तुका तांकां अशी जाप दिवची, सर्वेस्परान आपल्या बळिश्ट हातान आमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यांत. फारोवो दारूण जावन ताणें आमकां इजिप्तांतली भायर वचूंक सोडलें ना. तेन्ना सर्वेस्परान मनशांच्या आनी जानवरांच्या प्रथम जनितांक जीवशी मारलें. देखून आवयचें हर एक दादलें प्रथम फळ हांव सर्वेस्पराक समर्पितां आनी म्हज्या मालगड्या पुताक सोडयतां. सर्वेस्परान आपल्या बळिश्ट बोवल्यान आमकां इजिप्तांतली सोडयली म्हूण तुज्या उगडासाक हाडच्याक हे हांव तुज्या हाताक तुज्या आनी तुज्या कपालाक लायिल्ली एक खुणा. देखून आमची भुरगीं विसारतलीं. जुदेवामध्ये एक परब आसा, पास्क परब. आमी आसा सांगचो विशय, फकत हांव एक क्लास घेतिल्ल्या बरी घेना, तुमकां मोतींत चिंतप करच्याक. उपरांत हांव तुमकां सवालां विचारतां. पळय आमच्या मोतींत उरलें जाल्यार. कित्याक हर एक पावटी तुमी जावं पुरो एक आयताराच्या दिसा सदांच्या दिसा मिसाच्या बलिदानाक वेतात. हें कितें म्हणलें आमकां समजूंक जाय. इस्रायलांतांची भुरगीं तांच्या आवय बापायक विचारतना हें कितें, असो अर्थ कितें, कित्याक आमी पास्क परब संभ्रमता म्हूण विचारतना तांकां अशें तुमी जाप दिवंक जाय म्हणून मोइजे ह्या लोकांक समजयता. आजून जाल्यार जुदेवामध्ये पास्क परब संभ्रमतना तांच्या मदें अशें एक रीत आसा. भुरगीं वडिलांक विचारतात, हें कितें, कित्याक? तुमकां पयलें सगळ्यांक एक सवाल, ह्या चॅलेंज. आमच्या भुरग्यांक सवालां विचारूंक आमी शिकोवंक ना. उलटी सवालां मात्र, खरी सवालां कित्याक आमी शिकोवंक ना? आमच्या भावार्था विशयांत आमच्या भुरग्यांक सवालां विचारूंक आमी शिकोवंक ना. थोड्या फावटी इल्लीशीं उलटी सवालां विचारतात, कित्याक शिकोवंक ना आमी सांगा?
भावार्थाच्या संगतींक लागून आमच्या भुरग्यांक सवालां विचारूंक आमी शिकोवंक ना. कित्याक जावंक पुरो? कित्याक? अळे हांगा जाप आयली. आमकांच जाप खबर ना. देखून आतां भुरग्यांनी सवालां विचारलेले आमी संपडले हांव शिरकाले हांव. देखून तांकां तें बरं नाका पदऱ्या पाडय सर, तें बरं नाका आतां इगर्जेक येता हांव न्ही थंय पळय ना. आमचे लागीं जाप आसूंक जाय. हाका लागून थोडी मोटवी शिकोवण मोती कोरया, सारकें मोती कोरया. ओत्सू मिस्तेर ओत्सू गुटू आमी हांगा सगळ्यांनी संभ्रमसो. पास्क परब हो शब्द आयका लागीं. पास्क परब कोण गे वयर आकाशा पळयता थंय तावन जाप येता. पास्क परब हो शब्द आयकला. देव पावलो. 3 पास्क संभ्रमण्यो. 3. एक आदी मागाच्या काळार जुदेवामध्ये पास्क संभ्रमणी, पास्काची परब ती तांणी कशी संभ्रमली ताचे विशयान सांगता. दुसरी पास्क परब जेजूची पास्क परब, पास्काचें फेस्त. तिसरी पास्क परब आमची पास्क परब. खंयच्या वेळार आमी संभ्रमता ती? आमची पास्क परब केदाळा येता? सडावत खंयच्या म्हयन्यांनी येता? मार्चाच्या अखेरेक या एप्रिलाच्या म्हयन्यांत सुरवेर पास्काची परब म्हणून येता. आतां हांचे मदलो संबंध कितें ह्या 3 फेस्तां मदलो? पयली परब पास्काची परब जुदेवांनी संभ्रमली. निर्गमन पुस्तकांत आमकां दाखलो मेळटा. निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 12 ओळ 11 तावन 14 ही गणितां सारकी मोती कोरा. ही पास्क परब खंयच्या नमुन्याची, खंयच्या संगतींची? इस्रायल परजा सुमार 400-450 वर्सां इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसली. होसेया प्रवादी अध्याय 11 आमकां सांगता इजिप्तांतावन हांवें म्हज्या पुताक आपयलो. हो पूत कोण? इस्रायल परजा. इजिप्तांतावन हांवें म्हज्या पुताक आपयलो. नव्या सोल्ल्याक येता आसतना मोरी जुजे मोरयेक घेवन इजिप्ताक पळापळ घेता आनी थंय तांचे सांगत आसल्या जेजूक परत्यान देवान इजिप्तांतावन हांवें पाटी आपयलो. इजिप्त म्हळ्यार कितें? गुलामपण. आतांची इजिप्त म्हणून चिंती नाकात. इजिप्त म्हळ्यार बायबलाच्या प्रकार आमी दाखलो घेता आसतना गुलामपण. थंयच्या फाराव्यांनी थंयच्या रायांनी लोकांची जुलूम केली. इस्रायल परजा सुमार 400-450 वर्सां बरोबर तांच्या पोंदा दमकून रावली. आनी आतां इस्रायल परजा देवाक बोब मारता आनी देव फाराव्याचें काळीज मोव करच्या खातीर 11 खरगां धाडटा. एकली बाई इल्लेशें म्हणाली, कितलीं खरगां? 10 खरगां. देव पावलो आमकां उगडास आसात. 10 खरगां. आतां ह्या 10 खरगांचो उद्देश कितें सांगात? 10 खरगां देवान तांकां दिलीं कित्याक लागून? हांगा आतां फाटीं आसली चिंती नाकात. हांव मुखल्याक मात सवाल विचारता म्हूण तुमी जाप दिया, म्हाका आयकना मात, तितलें मात फरक. कित्याक लागून देवानी 10 खरगां केलीं? फाराव्याचें मोन बदलूंक. फाराव्याचें मोन बदलूंक ना. निमाणें ताका ताणें सांपडायलो. न्हय म्हणना हांव. फाराव्याचें मोन बदलूंक ताच्याक चड जावन 10 खरगां कित्याक? देव म्हणटा निर्गमन पुस्तकाक तुमी उपरांत वेळ मेळटा आसतना वसा, म्हज्या परजेक वसूंक सोड. तांणी अरण्यांत वचून म्हजी सेवा करच्याक. एकच उद्देश, ह्या परजेन आपणाची सेवा करच्याक, आपणाक आराधन करच्याक. देखून देवाचो उद्देश स्पश्ट आसा. फकत तांचे वयर बिरमोत न्ही, तांणी तांचें मोन बदलून तांच्या ह्या एकाच देवाक आराधन करच्याक. देखून निमाणें कितें करता? ही काणी मोती काडा. तुमकां भोवशे 1000 फावटी सांगल्या कोणी. फाराव्याचें काळीज हर एका खरगान आणकी कितें
दारूण जावन येता, फातरा सारकें जावन येता, निमाणें फुटच्याक. देखून थोड्यापोटी आमचें काळीज पातकाक लागून दारूण 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 जाता, निमाणें फुटता. ताच्या पयलीं आमचें मन बदलिया. देखून प्रथम जनिताक वडून आमी आयकलें, प्रथम जनिताक देव कितें नाश करतलो म्हणून. देखून ही 10 खरगां तांकां एक गुर्त. देव आमचो देव एकलोच, तो मात्र देव. हेर देव तांकां हेरांनी आपयला. फारावो कसो देव जावंक साध्य आसा? ह्या 10 खरगांनी देव तांकां दाखोवन दिता हे सगळे देव न्हय, आपूण एकलो मात्र. देखून आमची जिणी राखची सांबाळची सकड आमच्या एका निजा देवान मात्र. देखून फारावोचे काळीज आणखी दारूण जाता आनी निमाणें ताचो प्रथम जनीत पूत मरता. कित्याक देवाचो बडवो ताका नाश करता. आनी ह्या घडये देव इस्रायलाक सांगता ही रात ती उतरवणेची रात. त्या राती तांणी सकडांनी तयार आसूंक जाय. तांच्या हातान मेळिल्लें सकड पोटली बांदून व्हरूंक जाय. ताच्या उपरांत तांकां उंडो कितें कितें फुगूंक खमीर घालूंक ही वेळ ना. बेखमीर उंडो वो तुमी खंय पळयतात. बेखमीर उंडो, फूग घालनातलो, इस्ट घालनातलो उंडो. खंय आमच्या क्रिस्ती सालीन तुमी पळयतात की खंय मिसाच्या वेळार कुंभारान बेखमीर उंडो, खमीर घालनातलो बेखमीर उंडो. तोय गुर्त येवकारिस्ताचो तो घेवन तांणी तुर्तान त्या कितें त्या गांवांत हांव सोडून वचूंक जाय. आनी ते पयन करतात त्या रातींच्या वेळार. त्या रातींच्या वेळार पयन करतात. आनी तुमी जाणात तांबड्या दर्या लागीं येता आसतना फारावो तांकां परत्यान नाश करूंक पळयता. देव दर्यो वांटे करता आनी ते उतरोवन वेतात. पास्क परब ही पास्क परब. देखून पास्क म्हळ्यार उतरोवणी म्हणून अर्थ. एका राती हें घडलें, एका राती हें घडलें उतरोवणी. त्या राती ते उतोरून गेले. आतां मुखारी लोक तांचे लागीं विचारतना वो आमी संभ्रम करी जाय की ना, आमकां जैत मेळ्ळा. आतां भारताक पळया, मोद्यान राती ऑगस्टाच्या 15 तारखेक ह्या त्या पांत्यार आमकां कितें स्वातंत्र्य मेळ्ळें म्हणून आमी सगळो दीस स्वातंत्र्य करता. तशें आमी संभ्रम करी जाय की नाका म्हणून ते कितें करतात, 2 फेस्तां सांगाता घालून पास्क परब करतात. हेब्रेव भाशेचे 2 शब्द, 2 फेस्तां. एक पेसाह शब्द सांगयेत की इंग्लीश कोणाक समजूंक जाता. PSACH पूण आमी पेसा म्हणटा. पेसा ताचे तावन पास्क संभ्रम येता. पेसा कित्याक जुदेवा मदें 2 नमुन्यांचे व्यक्ती आसले, थोडे सागोळेकार आनी थोडे गवळी. ताचे उपरांत आनी एक फेस्त आसा माजोत म्हणून. माजोत. देखून ही दोनीय फेस्तां सांगाता घालून तांची पास्क परब करतात. आनी परब खंयची? उतरोवणेची. सगळी रात ते उतोवन गेले. जेजून पास्क परब संभ्रमली गी. जेजून पास्क परब संभ्रमली गी. खंय तुमकां दाखलो पळोवंक मेळटा. पळया खंय आमी सकट बायबलाचें अध्ययन करता. जेजून पास्क परब संभ्रमली गी. निमाण्या घडये पळया, ह्या निमाण्या दिसा लुका हांव विंचून काडटा. लुकाची सुवार्ता कोणा लागीं बायबल आसा ते एक उक्तें करा. अध्याय 22. पयलें पास्काच्या जेवणाक तयारी म्हणून. उपरांत व्हड सौदात हांव वेळ लागीं पावतच तो जेवणार बसलो आनी ताचे सवें धर्मदूती बसले. तो तांचे लागीं म्हणालो, हांवें कश्ट सोंसचे आदीं हें पास्काचें जेवण तुमचे सांगता जिवी जाय म्हणून भोव चड आशिल्लो. हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत ताचो उद्देश जारी जायसर हें परत्यान हांव जेवचो ना. देखून जेजूय पास्काची परब संभ्रमता आपल्या शिसां सांगता. आनी खंयची परब ही आदी म्हाका मोयजेन सांगलें न्ही, हे म्हज्या उगडासाक करा म्हणून. हे त्या घडी ताच्या उगडासाक करा.
देखून त्या घडी ताचे उतरवणेचो उगडास जावन सगळे जुदेव पास्काची परब संभ्रमताले. आतां जेजू ही पास्काची परब संभ्रमता, पूण आतां ताच्या जिणयेंत हो पास्काचो गूट तासो जाता. देखून ताची उतरोवण देखून सर्गींच्या राजांत आपूण बसता पर्यान देखून परत्यान आपूण हो सेवसोना. देखून जेजू ही पास्काची परब संभ्रमता गुर्तू उतरोवणेचो. आमकां इस्टर केदाळा संभ्रमता आमी सडावत जावन निमाण्या सोनवारा सांजेच्या वेळार. आदी आमच्या मदीं एक रीत आसली, आमी सगळी रात जागरण दवरतली वय ह्या मोद्यान राती पर्यंत तरी. पूण आतां कितें क्रमेण जावन थोड्या संगतीक बदलाव जावन आमी सांजेर करता. सांजेच्या 7 की 8 वरांचेर संभ्रम करता. पूण ती रात त्या राती सगळो बदलाव जाता. ती रात आमी उतरोवणेची रात म्हणटा. उतरोवणेची रात म्हळ्यार जेजू सांजेच्या वेळार पास्काची परब संभ्रमता. कितल्या वेळार सो तो ओलिवे दोंगरार येता. कितल्या वेळार सो तो ओलिवे दोंगरार येता. सकडांनी तुमी नियाळ केला, कुर्साची वाट केल्या तुमी. कितल्या वेळार सो तो ओलिवे दोंगरार येता. सांजेर पास्काची परब संभ्रम जाल्या, ताचे उपरांत तो ओलिवे दोंगरार येता. कितल्या वेळारशें कोणें कितें म्हळें रातीचें जेवण जावं पुरो. रातीचें जेवण जावन आमकां सारको निगंठ दाखलो मेळना काय रातीची 10-11 वरां उपरांत. कितल्या वेळारसो ताका विकृत करतात. जुदास ताका कितल्या वेळारसो विकृत करता. राती मोद्यान राती सगळो रोख गाढ न्हिदेंत आसतना हांगा जुदास ताका विकृत करता. मोद्यान राती केदाळा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडतात. फांत्याच्या 4 वरांचें ताका जेरबंदांनी मारला. फांत्याच्या 4 वरांचें ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडतात. आनी खंयच्या वेळार ताका पिलाता मुखार हाडतात. खंयच्या वेळार आमी आतां चड करून कुर्साची वाट करता आसतना दिसाच्या मोदें कुर्साची वाट हांगा पिलाता मुखार केदाळा हाडतात. सकाळींच्या 6 वरार पळया त्या सगळ्या राती जेजू कश्टांनी आसुल्लो. ताका धरलो, ताका विकृत केल्लो, ताका ताचे उपरांत कितें ताका जेरबंदांनी मारले, ताची खेळकुळां केली आनी निमाणें ताका आनी कितें पिलातांनी कुर्साया म्हळ्या उपरांत ताची कुर्साची वाट सुरू जाता. जेजू कितल्या वरारशे कुर्सार मारतात. जेजू कितल्या वरारशे कुर्सार मारतात. कितल्या वेळार थोडीं जाणां 3 वरार म्हणालीं, 12 वरार म्हणालीं. थोडीं येणे कितें म्हणटात कितल्या वेळार ताका कुर्सार मारलो. आतां म्हण नाकात. थोडीं जाणां 3 वरां, थोडीं जाणां 12 आनी 3 मोदें म्हण नाकात. कितल्या वेळार ताका कुर्सार मारलो. सकट जायते तुमी चुकल्यात. सकाळींच्या 9 ताका कुर्सार मारला. 6 वरां जेजू कुर्सार उमकाळ्ळो. 12 वरार अंकार भरलो आनी 3 वरार जेजू प्राण सोडता. 6 वरां जेजू कुर्सार उमकाळ्ळो. सगळी रात तो नित्राण जाल्यार 6 वरां तो कुर्सार उमकाळटा. आमचे खातीर कस सोंसता. ताचे उपरांत ताचें मरण जाल्या उपरांत ताका निखेपितात. आनी आमी त्या वेळाचो उगडास काडन निमाण्या सोनवाराचो दीस मावूणपणी सांबाळटा. जेजू परत्यान कितें फोंडांत आसुल्लो आनी पास्काची रात जेजू परत्यान ती रात सोलवून जैतेवण जावन फोंडांतावन भायर येता. जेजू जैतेवण जावन फोंडांतावन भायर येता. एका राती पळया पयले पास्काच्या फेस्ता वेळार पयल्या सोल्ल्यांत त्या राती तांची उतरोवण जाली. परत्यान निमाण्या ब्रेस्ताराच्या राती परत्यान एक उतरोवण जाता. अंतकारांत जेजूक तांणी धरलो, ताका कश्टिलो. निमाण्या सोनवाराच्या दिसा परत्यान एक उतरोवण जाता. मरणातावन जैताक.
भाव भयणीनो, पवित्र स्नानांत आमकां कितें मेळटा? पवित्र स्नानांत आमकां नवें जिवीत मेळटा आनी आमी जेजूच्या मरणांत भागीदार जावन ताच्या जिवंतपणांत जिवन जाता. आतां जायतो सांगूंक वेळ ना, कित्याक आमकां मिसाचो वेळ जालो. इतलें एक उगडास दवरया. पवित्र स्नान मेळिल्ली, तुमच्या भुरग्यांक पवित्र स्नान दिता आसतना धवें वस्तूर हाडिल्लें उगडास आहा न्ही तुमकां? धवें वस्तूर, हे धव्या वस्त्राचो गुर्त कितें? ह्या धव्या वस्त्राचो गुर्त कितें? ताचो अर्थ कितें? नितळाई वही. पूण खंय आमकां दाखलो पळोवंक मेळटा की बायबलांत? आतां हांव वाचतां उगडापणाच्या पुस्तकांत, धवें न्हेसून शुद्ध केल्ली पर्जा, धवें न्हेसून शेळयेच्या रक्तान धुवन शुद्ध केल्ली नवी पर्जा, असो गुर्तू जावन आमकां. आतां आनी इल्लेशा वेळान हांगा आल्तारीर याजक येतले. याजक येता आसतना तुमी पळयतल्यात, पयल्या कुंभाराच्या दिसा भुरग्यांक तुमी धवें न्हेसोवन हाडलें. याजक आमी अशें कशें वस्तूर घाल्यार हाच्या वयर एक धवें वस्तूर घालतात. धवें वस्तूर आमी ताका आल्ब म्हणटा. धवें वस्तूर असो गुर्त कितें? आमी सर्गींच्या राजाचे म्हणयारी हांगाच वावर करना साव म्हणून. आनी आमी सगळीं येवकारिस्ताक येता आसतना न्हीज करून धवी न्हेसून आसली मनशां जावंक जाय म्हणून. पवित्र स्नानांत आमकां कितें जाता? आमचें आदलें सैम त्या उतरवणे वरवीं आमी सांडून नवीं मनशां जाता. सा पावलू कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5 आमकां सांगता, आमी ती नवी पर्जा, नवें स्नान आमी घेतलां. देखून पवित्र स्नानांत कितें जाता? आमी आमचें आदलें सैम सांडटा, पातकाचें सैम, गुलामपणाचें सैम सांडटा आनी नव्या जिवितांत वांटेली जाता. एक देवाचें उतर आयकुच्या खातीर दयेकन सकट उबी रावा. जुआंक केल्लें उगडापण अध्याय 7 ओळ 9-17 हें उतर आयकया. आंतली 2 वाक्यां आमी परत्यान सांगतले हांव. हें जातच कोणाच्यानी मेजूंक जायना तितलो व्हड एक लोकाजोमो हांवें देखलो. उतर आयकया. कोणाच्यानी मेजूंक जायना तसलो व्हड एक कितें लोकाजोमो हांवें देखलो. तांतूं सर्व देसा भासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक धवें न्हेसून आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन शिंयासनां आनी शेळये मुखार येवन उबो रावन आसलो. व्हडल्या ताळ्यान बोब मान म्हणटालो, तारण शिंयासनार बसलेले आमच्या देवा तावन, तारण शेळयेत हांव. तेन्ना मलगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, धवे दगले घालून आसात ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेना दणिया, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरून आयिल्ले म्हळ्यार हेच ते. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तांत धुवन धवे केल्यात. देखूनच ते सर्वेस्पराच्या सिंहासना मुखार उबे आसात. भाव भयणीनो, आमी एक घडीभर देवाक वचचो उलो दिवन भोब मारया. पूण ताच्या की पयलें पवित्र स्नान आमकां पवित्र सभा शिकयता. तुमच्या भुरग्यांक तुमी वोला काडिल्ल्या वेळार तुमीच कांय बाळशी आसल्या जावं पुरो. तुमच्या भुरग्यांक तुमी वोला काडिल्ल्या वेळार उगडास दवरा. त्या भुरग्याचेर उदक ओतून त्या भुरग्याक वडूल हांगा ब्रदरान पयले परत्यान सांगलें, आमी सकट मागलेलीं मनशां, आमी देवाची पवित्र आत्म्याची मंदिरां. सा पावल कोरिंथकारांक बरोवन सांगता हें अध्याय 3 आनी 6 आमी देवान मागलेलीं मनशां. देखून उगडास करा. तुमी तुमच्या भुरग्याक वोला काडिल्ल्या वेळार या तुमी हेरांच्या कोणाच्याय भुरग्यांच्या वोलाक गेल्ल्या वेळार त्या इगर्जेंत साक्रामेंताक एक सोडून ताच्या की पवित्र जाल्ले व्यक्ती या पवित्र जाल्ली वस्त दुसरी खंयचीच ना. साक्रामेंतांतल्या जेजू उपरांत एक पवित्र स्नान घेतल्लें भुरगो ताच्या की चड पवित्र हेर खंयचेंच ना. बायबली न्हय, हेर खंयच्योय वस्तू न्हय.
आमी ती पवित्र मनशां, आमकां देवान पवित्र केलां. देखून ह्या हक्कान आमी हांगा जमल्या. देखून तुमी मागता आसतना, आमी मागता आसतना भिकाऱ्यां बरी न्ही मागचें. आमी मागचें हक्कान, आमी मागचें हक्कान. आमी देवाची भुरगीं देखून हक्कान मागचें. आनी असलें स्थान आमकां पवित्र स्नानांत दिलां. देखून आतां आमी ह्या संवसारांत आसलीं देवाक जयकार करता. उपरांत निमाणें थंय पावल्या उपरांत देवाक आमी सर्गींच्या राजांत जयकार करता. देखून ही उतरां सांगया परतून आनी सोंपोवया आमचो नियाळ. सक्कड त्या व्हड जमया सांगता. एक घडीभर चिंता. मिसा वेळार आतां उपरांत याजक सांगतलो आमकां. सर्गींच्या दुतां खोरां सांगता. आमी सांगता मेळून देवाक अर्गां दिवया म्हणून. तारण सिंहासनार बसलेले आमच्या देवा तावन, तारण शेळये तावन. हे शब्द कोंकणींत इल्लेशे आमकां कश्टांचे, पूण एपटी सांगया. तारण सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा तावन म्हणा. तारण शेळये तावन. परत्यान तारण सिंहासनार बसलेले आमच्या देवा तावन, तारण शेळये तावन. आनी कांय एका मिनटान मीस आराम जाता. मीस गुर्तू सर्गार देवाक आमी कशें जयकार करता, सर्गार कशी ताची स्तुती करता, ताका आराधन दिता तासो. तें थंय सासनाक आमी करचें आतां थोड्या तेंपाक आमी करता हांगा. देखून तारण सिंहासनार बसुल्ल्याक, त्या सिंहासनार बसुल्ल्या देवाच्या पुताक आमी तारण दितेल्या. देखून आतां सकट व्हड ताळयान म्हणया, सकट व्हड ताळयान. तारण सिंहासनार बसलेले आमच्या देवा तावन, तारण शेळये तावन. निमाणे परत्यान तारण सिंहासनार बसुल्ले आमच्या देवा तावन, तारण शेळये तावन. एक घडीभर दोळे धांपा. आमकां पवित्र स्नानान मेळिल्ल्या हक्काक लागून आमी आतां हे येवकरिस्ताचें बलिदान भेटयता. आमची पातकां वळखून घेवया म्हणटलो याजक. पूण ही पातकां आमी पातकी देखून न्हय, ही पातकां वळखून घेवचें. आमकांय ह्या मेजांत, येवकरिस्ताच्या मेजांत वांटो आसा म्हूण दाखोवच्या. देवा हांगा जमलेल्या हर एकल्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल. हो परब यज्ञ सर्गींच्या राजान तुका भेटोवचो आमी हांगासर भेटयता आसतना तोच दुतांचो कोर हांगासर रेवड घालूं, आमच्या वयर तो देवूं आनी आमकां आशिर्वादांनी भरूं. आनी त्या दुतां भक्तां सांगता आमी हांगा तावन तुका उगळसूंच्याक फावो जावं. आमेन.